लोकसभेचो उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार गिरीश चोडणकारान सोमारा थिवी मतदारसंघात आपलो प्रचार केलो. थिवी मतदारसंघाचो आमदार निळकंठ हळर्णकार आनी ताच्या कार्यकर्त्यांनी गिरीश चोडणकाराक प्रचारांत खूब मदत केल्या. सकाळच्यान थिवी मतदारसंघात ते चोडणकारा बरोबर भोंवताले. भाजप लोकांक तोंड दाखोवपा खातीर जागे नासता तेन्ना तांकां देशप्रेम, मंदीर प्रेम याद जाता. हांचें राष्ट्रप्रेम आनी मंदीर प्रेम कितलें खरें आसा हें सगळ्या लोकांक खबर आसा अशें गिरीश चोडणकार म्हणटा. हांगा आयज थिवीन तर एकदम बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आमचे आमदाराची जे गुडवील आसा सगळ्या लोकां कडेन, तेजे संबंद आसात, तेजे बरेपण आसा, तेजो फायदोय खूब आसा. आनी तेजे असंख्य जे कार्यकर्ते आसा पोटतिडकीन सकाळच्या कडक वताक आमी वेगळे वेगळे भोंवत आसात. आनी ह्या दनपारच्या वडाचेर सुद्दां पळय तेगेले सगळे समर्थक, तेजे सपोर्टर्स आयज आमी बरे उमेदीन प्रचाराक भायर सरलेले आसा. लोकांची मागणी एकूच आसा की बरो तांकां खासदार जाय, जो तेंचो आवाज दिल्ली पावयतलो, तेंची कामां मुखार येवन करतलो आनी तांकां एक बरो MP असो जाय, तो सामको डॅशिंगली तो काम करतलो आनीक तेंचे खातीर झगडपाची तयारी दवरता तसो तांकां खासदार जाय. ही सगळ्यांची तेंची मागणी आसा आनी त्या दृश्टीन सगळे कामूय करतात. अश्युरन्स दिवपाचें म्हणजे तेंचो आवाज जावपाचें आनी तेंचे जे प्रश्न आसात, जे फाटले खासदारान कितलेशेच इश्यू जावन आवाज काडूना, ते सगळ्या परत येवन झगडोन तांकां न्याय दिवपाचो. आमच्यो नदयो सगळ्यो वेल्यो, आमचे कोस्टल झोन वेले, CRZ, मायनींग सद्याक सगळ्यो बंद आसात, सगळे त्रस्त आसात, सगळ्या दारांक बँक पावटी मारतात. हे सगळे त्रासदायक जे जाल्ले आसात ते दुख्खी आसात. तेंचे सगळ्यांचे दुख्ख सॉल्व करपाक जाय जाल्यारच तांकां सुशेग मेळटलो. सो ते अपेक्षीत आसा की न्यू सरकार येतलो आनी न्यू सरकार तांकां हे जे प्रश्न उपस्थित जाल्ले आसात, टुरिजम डावन आसा, धंदो बसलो सगळ्यांचो, सो तांकां एक बरो केंद्रांक सरकार जाय जो देश मुखार व्हरतलो. ना तर देशा भितर फक्त नाका आशिल्ल्या गजालींचें डिस्कशन, कोण नॅशनलिस्ट, कोण एंटी नॅशनलिस्ट, कोण पाकिस्तान आनी कितें, ह्यो गजालींक लोकांक पोट भरना. लोकांक गजाली जाय ज्या गजालीन लोकांचें पोट भरतले, लोकांक वेवसाय जातलो, लोकांक जॉब मेळटलो. आयज लोकांक ह्यो गजाली कोण उलयता ते जाय आनी आमी ह्यो गजाली उलोवन आमचो प्रचार करतात. तांकां ते राष्ट्रप्रेम, पाकिस्तान सगळें तांकां यूज करूनी तेजेर प्रचाराचेर कांयच फरक पडपाना. जेन्ना जेन्ना त्या प्रचारान डावन पडटा तांकां मागीर देव याद जाता, राम मंदीर याद जाता, पाकिस्तान याद जाता, देशभक्ती याद जाता. मागीर बरशी देशभक्ती विसरता. ते राफायलाचे डील करता आसतना 30,000 कोटीचें करप्शन करता आसतना तांकां देशभक्ती याद येयली ना. तेन्ना देशभक्ती विसरले आनी देशाक विकले, देशाचेर सौदो केलो. असली देशभक्ती हेंची. थिवी मतदारसंघात प्रचार पुराय जाला आनी लोकांनी काँग्रेसीच्या उमेदवाराचेर दवरिल्लो विश्वास पळयल्यार थिवी मतदारसंघांतल्यान 5,000 मतांची लीड काँग्रेसीच्या उमेदवाराक दितले अशें निळकंठ हळर्णकारान जाहीर केलां. ऑलमोस्ट सगळ्या बूथ मिटिंग्यो जाल्यो, सगळे कामांक लागले आनी आयज तसो प्रोत्साह आहा. आनी जास्तीत जास्त आमच्या कार्यकर्त्यांनी निश्चित केल्लो आहा की 5,000 जास्त आमी लीड दितले म्हूण मतदारसंघ. कारण ह्या मतदारसंघान जे लोकां खातीर मायनींग, रेंव, खडी हे बारीक बारीक वेवसाय आहा ते बंद जाल्ले आहा आनी मायनींग बेल्टान पडल्या कारणान ह्या सरावंडींग एरियाचे खुबसो लुकसाण जाल्लें आहा आनी लोक खुबशे बेकार आहा. आनी गेल्या 2 वर्सांक गोवा गव्हर्मेंटानूय जॉब दिवंक ना आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय जॉब्स कसलेच काडूंक ना. ते जवळ जवळ 4-5 वर्सां जॉबा विना लोक आहा आनी बेकारी भरपूर आहा आनी हेजे करूनच लोक चड संतापलेले आहा.